नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. येवकार तुमकां सगळ्यांक आनी एका खाशेल्या कार्यावळीन. आयचो हो एपिसोड म्हाज्या खातीर आनी म्हाज्या जे पळोवपी आसा तांच्या खातीरूय खूब खास आसतलो. पयलींच्या काळान कशें आसतालें खबर आसा आमकां, एक बाटर सिस्टम म्हणून आमी शिकिल्ले. आमी कितें खरेदी करतानाच एक दुसरी गोश्ट तांकां दिवप. घरच्या घरा आमी जायत्यो गोश्टी उगयताले, रोयताले आनी खुबश्यो गोश्टी आमकां त्या वेळारच्यो आमी जेन्ना वाचता तेन्ना आयकपाक मेळटा, पळोवपाक मेळटा, ज्यो बरे भशेन चलताल्यो आनी खूब बऱ्यो आशिल्ल्यो. आयज जेन्ना लॉकडावन जालें त्या वेळार एक प्रॉब्लम मोठो आशिल्लो की राशनिंगाचो, म्हणजे सगळ्या घरा कडेन रेशन पावप, भाजी पावप हेचो मोठो प्रॉब्लम आशिल्लो. पूण स्वता हांव म्हणजे म्हाज्या घरा कडेन किंवा म्हाज्या भाभी म्हणजे म्हाजो भाव जो आसा तांगेर हांवें एक गजाल पळयली बरी, म्हळ्यार ती भाजी तांच्या घरा कडेन स्वता रोयिल्ली खावपाक मेळटाली आनी ताचो फायदो ह्या लॉकडावना वेळार तांकां खूब जालो. आपल्या घरा कडेन रोयिल्ल्यो गोश्टी जेन्ना खातात न्ही आमी, तेन्ना एक आनंदूय वेगळो आसता आनी ताजी रुचूय वेगळी आसता. ही सदांच लक्षात दवरप. कित्याक सांगता ही गोश्ट तुमकां? कारण ह्या लॉकडावना वेळार एक अशे व्यक्ती आशिल्ले जांच्यांनी एक नवो उपक्रम सुरू केलो आनी म्हाज्या अर्थान तो उपक्रम एकदम म्हणजे आख्ख्या ह्या आमच्या गोंयांत जर कोणी खुबशे गोश्टी सुरू केल्या, सगळ्यांक वालर, सगळ्यांनी आपापल्या परीन मदत केल्या खरी, बट तांचो उपक्रम म्हाका दिसता याद दवरपा सारको आसतलो. तांच्यांनी भाजयेच्यो बियो किंवा वेगवेगळे फ्रुट्स जे आसा, फळांच्यो बियो घरा पर्यंत पावयल्यो, ते रुजत घालपाक लायले आनी आपल्या घरा कडेन रोवन खावपाची एक जी नवी योजना तांच्यांनी केल्ली आसा ती म्हाका दिसता खऱ्यांनीच तोखणाय करपा सारकी आसा. आमच्या बरोबर कृतार्थ मार्दोळ हांचेच एक सदस्य राजेंद्र देसाय सर आसा. सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पयलीं देव बरें करूं, तुमी आमच्या कडेन हांगासर आयज उलयतात, आमचे एक वार्तालाप करपाचो आमकां एक संदी मेळ्ळा, त्या खातीर सर देव बरें करूं आनी वेलकम टू द शो. सर, सगळ्यात पयलीं हो विचार कसो कितें सुरवात जाली तुमच्या तकलेन? हे पळयात, सगळें जग सध्या कोरोनाच्या ह्या विळख्यांत सापडलां. तातूंतलोच आपलो देश भारत आनी भारतांतलें आपलें गोंय जवळ जवळ आज 40 दीस जाले सगळे लोक घरांत घुस्मटतात की तांकां कितें करचें अशें म्हणून. म्हाका जेन्ना पळय ही गजाल सुचली तेन्ना लॉकडावनांतलो सेकंड म्हणजे 14 तारखे नंतर, 14 एप्रिला नंतरचो फुडलो जेन्ना जालो तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की आतां सगळेच लोक एकदम चिंतेत आसा की आतां कितें करप. तीन पिढयो घरांत आसा, कळ्ळें? आजो, बापूय आनी नातू. म्हणजे अशा वेळार हांव कितें करूं शकता तांकां एंगेज करपाक, म्हणजे तांचो वेळेचो सदुपयोग कितें तरी जावचो, आनी त्याच बरोबर स्वावलंबन म्हणटात तें कितें हेंय बी थोडेशें लक्षांत येवचें. म्हणून म्हाका दिसलें की भाजयेची समजा जर आमी बियाणां जर ह्या लोकांक घरांक जर आमी पुरोवंक शकले जाल्यार एक तो बरो उपक्रम जातलो. म्हणून हांव म्हज्या मिसेसी कडेन पयलीं उलयलो आनी तिणेंय बी ताका दुजोरो दिलो की हें जावं शकता. आतां तें धाडटले कशें? तर मागीर म्हाका सुचलें की पोस्ट हें तेन्नाच हळू सुरू जाल्लें. म्हणजे 3 दिसांनी एकदम पोस्टाचो बटडो वतालो. पूण हें हांवें जेन्ना फोना वयल्यान कन्फर्म केलें तेन्ना हांव ह्या कामाक लागलो. आनी ह्यो बियो जर धाडल्यो आसत जाल्यार एटलिस्ट, आनी धाडटा आसतना हांवें कितें केलें की ल्हान भुरग्याच्या नांवार धाडलें. म्हणजे म्हाका जें खबर आशिल्लें, एक म्हणजे आमच्या काल्यांतले थोडे बाल कलाकार आशिल्ले, थोडे नाटकांतले बाल कलाकार आशिल्ले, ते फुडले पिडयेक खरें म्हणशाले हाजी आवड निर्माण जावपाक जाय हें म्हाज्या लक्षांत आयलें. आनी म्हणून हांवें हें पोस्टाच्या द्वारे सगळ्यांक पावतलें असो एक मनांत विचार केलो आनी ते कामाक लागलो. सर, हे जेन्ना तुमी सुरू केलें तेन्ना म्हाका दिसता हांवें कालच्या पेपरारूय वाचलें की पयलीं 100 फॅमिलीज तुमी धाडल्यो ह्यो. आतां 100 फॅमिलीक धाडटलो जाल्यार सुद्दां तुमकां जाय ते तरेचो, म्हणजे त्या प्रमाणान तुमकां त्यो बियो सप्लाय करपाक मेळपा जाय आशिल्ल्यो. ही तयारी कशी कितें केली तुमी? म्हजी एक पद्दत आसा की जेदे वेळार म्हाका असलें कितें सुचता तेन्ना हांव पूर्णपणे तातूंत इनवॉल्व जाता. ताचे खातीर हांव इन्वेस्टिगेशन करपाक लागलो की बियो म्हाका खंय मेळटल्यो. तर हांवें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मागीर साश्टीक म्हज्या बापायची एक पयलींची अशी भाजी बिडी हाडून दिणारी आशिल्ली तिजे कडल्यान अशें करून हांवें पयलीं बियो मेळयल्यो. ताज्या नंतर तें पॅकींग कशें करतलें, कारण सगळें प्लॅस्टीकची बी सगळीं दुकानां बंद आशिल्लीं.
हांव गोवा बागायतदारा एप्रोच जालो. गोवा बागायतदाराच्या एमडीन म्हाका हेल्प केलें आनी म्हाका जाय ती सायज कळ्ळें आनी जाय तितल्यो पिशव्यो पयलीं दिल्यो. मागीर ते सील कशें करतलो? आतां 8-8 समजा तरांच्यो बियो जर एके कडेन धाडटलो आनी त्योय बी पॅकेटांत बारीक म्हणजे खूब व्हडलें पार्सल तें न करता कळ्ळें. सादारण नॉर्मल हातूंत भितर ज्यो सादारण एक 200 स्क्वेअर मिटर समजा जागा आसा कोणाची जाल्यार तातूंत कितले तो लावंक शकता इतल्यो तरी बियो म्हाका तातूंतल्यान धाडपाक मेळपाच्यो. आनी त्यो पॅकिंगा खातीर म्हाका हांगासरलेच आनंद स्टोरचे श्री गजानन बाब कुंकळकार हाणें तें मशीन दिलें. तुमकां एक सांगता, तुमी जर खंयच्याय विशया प्रामाणीकपणे एकरूप जाले न्ही जाल्यार यश तुमकां आनी हात दिणारे तुमकां हेल्प करणारे हात खूब मेळटात. सो हांवें सुरवातीच्या हातूंत एक 100 नांवां काडलीं आनी तांचे सादारणशे पत्ते मेळयले आनी तांकां ती पोस्ट केली. सो आफ्टर दीस म्हणजे तुम्ही आता पोस्ट केल्यानंतर एक गजाल खूप खास असता की ती तांच्यांनी ताजो सदुपयोग करप भरपूर गरजेचें आसा. तुम्ही नांवां काडल्यात ती सुद्दां खरेंच जे उपयोगी करपी अशीच नांवां आसतली. बट ताज्या नंतर तुमकां फोन बीन येवपाक लागले की सर थँक्यू आमी आयजूच लायल्या बीन अशें कितें जालें? आतां तुमकां मजा सांगता की जे वेळार ही पोस्ट एक 2-3 ठिकाणचे हें पावपाची म्हाका दोगा जाणांनी फोन केले, दोगा जाणांनी व्हॉट्सएपाचेर मेसेज धाडली की म्हाका कल्पना तुजी सामकी आवडली कळ्ळें न्ही आनी आमची याद केली म्हणून धन्यवाद. हांव म्हळें तुमचे धन्यवाद हे हांव जेन्ना पळय तें बी पिकतलें आनी एखादी भाजी जर तुमकां खावपाक मेळ्ळी तें आयकुपाक म्हाका चड आनंद दिसतलो येतलो त्याची हांव म्हटलें वाट पळयतां. अशें सावयवेरें ताच्या नंतर आमचे प्रियोळ फोंड्या फोंडेच्यान एका जाणट्या मनशान पांडुरंगबाब गांवकार म्हणटा ताणें फोन केलो आनी तो इतलो असो भावूक जालो की ही पद्दत म्हणपालो पयलीं लोकांक खबर आशिल्लें लोकांक म्हणटा सगळें करपाचें आसता कळ्ळें पूण जमीन आसता म्हजे कडेन कुराडे खोरें आसा पूण सगळें आपलें पावडो आनी कुदळ आसता पूण करपाचें जायना. तुवें म्हणपालो ही बी जेन्ना आतां घरा पावल्या तेन्ना आमकां सगळ्यांक मना पसून दिसना की तें लावचें अशें म्हणून. सो म्हाका दिसता की ह्या कृतार्थाच्या ह्या प्रोजेक्टाचो ही पयली सुरवात अशें म्हाका दिसता. बरोबर आणि म्हाका दिसता ही सुरवात अशीच चालू उरपाक जाय ही योजना सर आणि प्रत्येकान आपल्या घरा आपल्याक जाता त्या पद्दतीन भाजीपालो किंवा झाडां लावपाचो प्रयत्न करपाक जाय. सर ही 100 घरां मागीर तुमी जेन्ना धाडलेली ताच्या नंतर आनीक तुमकां फोन बीन येवपाक लागले की आमकांय सर जाय आमकांय दिवचे बीन म्हणून? म्हाका सांगपाक खूब आनंद दिसता की जे दीस हें पयले दीस पेपरार आयलें पयले फावट तेन्ना एक 68 वर्सांचो दुर्भाटचो कैलास फडते म्हणून दनपारच्या 1:45 वरांचेर घरा कडेन पावलो. तुमी परिस्थिती पळया ना हांव ताका घरा घेवंक शकता ना हांव ताका उदक दिवंक शकता पूण तो बाबडो उबो रावलो आनी म्हणपालो तूं बियो विकता म्हाका म्हणपालो भेंड्याच्यो बियो जाय. तुमकां सांगता की म्हाका इतलो मना पसून आनंद जालो की हो इतलो जाणटो मनीस कळ्ळें एक पेपरार वाचून म्हाजो पत्तो हें करून म्हाड्डोळा आमच्या घरा कडेन पावता. हांव म्हणटा की हें खरें यश ह्या प्रकल्पाचें. हांवें ताका बियो दिल्यो सगळे म्हजे 8-10 तरांच्यो बियो आसता त्यो बियो व्हेल्यो आनी दिल्यो. तर तो म्हणपालो बाबा म्हाका फक्त भेंड्याच्यो बियो दी ह्यो तुज्यो बियो आनी कोणाकूय उपयोग पडटल्यो. म्हणजे ताणें म्हाका कितली मेसेज दिली पळयात. म्हणजे मेळटा फुकट म्हणून अशेंच घेतलें अशें ना. आनी तो 68 वर्सांचो जाणटो त्यो बियो घेतलो आनी चलत हांव ताका पळयत रावलो कळ्ळें. हें हांव म्हणटा खरें यश. तशेंच आज आमी उलयतात आज म्हाका परवरेच्यान एक अंतरदेशीय पत्र आयलां. ओके. तातूंत ताणें आपलो पत्तो बी धाडला. तो मनीस खूब जाणटो आसतलो कळ्ळें न्ही कारण ताणें सांगलां की आपल्या बायलेक म्हणपालो झाडां लावपाची खूब आवड तुजी तोखणाय करता आपूण कळ्ळें की हे प्रोजेक्ट तुवें सुरू केला कळ्ळें तुका देवान बरें आरोग्य दिवचें अशें तातूंत भितर आसा आनी आपलो ताणें पत्तो धाडला. हांवें ताजें हें सुद्दां आतांच पॅक करून दवरलां. हो जो आनंद आसा न्ही हांवें ऑलरेडी आतां तें करता आसतनाच हांव एन्जॉय केलें. हें सगळें करता आसतनाच पॅकिंग करता आसतना तें धाडटा आसतना. बरोबर सर हे सगळें करता आसतना एक मेन हेल्प लागता तो म्हळ्यार तुमच्या फॅमिलीचो म्हणजे कुटुंबाचो हेल्पूय भरपूर लागता आनी म्हाका दिसता देसाय तुमचे कुटुंबीय जे आसा ते सगळे तुमकां ह्या बाबतींत हेल्प करता. तांचे बद्दल थोडें कितें सांगा सर? म्हजी घरकान्न एक्चुली ह्यो गोश्ट कितें आसा हांव तुमकां खबर आसतलें की 2 जीं गोंया महानाट्य जालीं
हय ताज्यो सुद्दां संकल्पना ही म्हजी. बरोबर. तर नाटकां बिटकां ह्यो गजाली म्हणजे लाखाचे 12,000 करपाचे. त्यामुळे घरच्यांचो जो एकंदरीत हें आसता न्ही तो मातसोसो नेगेटिव्ह आसता सुरवातीच्या हाका. पूण जे बरोबर. दीस हांव हें पॅकिंग करपाक लागलो हें करपाक लागलो सगळें, तिका इतलो आनंद जालो आनी ती स्वता म्हज्या हातूंत असोसिएट जाली आनी ते सगळे बियो भरून दिवप, ते पॅकिंग करप, ते पोस्ट करून जाल्यार आपूण व्हरून दिता बी, ह्यो सगळ्यो गोश्टी मागीर तांणी केल्यो. क्या बात. अशे तरेन फॅमिलीचें हेल्प. म्हाका दिसता हे तुमचो जो इनिशिएटीव आसा तो लाख मोलाचो आसा सर. आनी हेज्या फुडें सुद्दां तुमकां भरपूर आतां कॉल येतले हाज्या बद्दल डावट ना. आनी हे अशेंच चालू उरपाक जाय आनी खूब जाणांचो आशिर्वाद. सर म्हाका एक सांगा, जेन्ना आतां तुमी जशें म्हटलें की ते जेन्ना भाजीपालो लागतलो आनी तेन्ना तुमी तेन्ना खातले तेन्ना एक खरो एक ताजो यशस्वी जालो असो तुमी म्हणटा. कसल्यो कसल्यो भाजयो सर तुमी हे केल्ल्यो, बियो दिल्ल्यो? आमी धाडले आसतना सगळे म्हणजे तांबडी भाजी आसा, तातूंत गांवठी भेंडे, गांवठी दोडगी, तवशीं, म्हणजे ही सुद्दां आतां एक 15 दिसां पयलीं जर आतां लायत जाल्यार वेवस्थीत पावसाची सुरवात जाता तेन्ना तांकां कोमऱ्यो येवन ती तवशीं जावपाक लागतली अशें म्हाका दिसता. बरोबर. आनी आनी हातूंत ताजो म्हाका सगळ्यांत एक सांगन दिसता की आतां ही सुरवात आसा कळ्ळें. ज्यांचे कडेन कोणा कडेन अशी पडींग जमीन बी आसा तांणी अशें समजा तरणाटे जर 5-5 जाण एके कडेन जावन जर करपाची उमेद जर निर्माण केली तांच्या मनांत जर आसत जाल्यार लोकांनी तांकां जमनी दिवच्यो ह्यो भाजी हें करपा खातीर. हो एक हें. आनी सगळ्यांनी स्वावलंबी जावचें अशें म्हाका सामकें मना पसून दिसता कळ्ळें. आनी हें सगळें करता आसतना आपले फुडले पिडयेक आमी इनवॉल्व करून घेवपाक जाय जेणे करून तांकां हाजी उमेद येतली. बरोबर. बरोबर. आनी म्हाका दिसता तुमी जें सांगलें सर, स्वावलंबी जावप भरपूर गरजेचें आसा. आनी आपल्या कामा प्रती जर आपूण सारको एक निश्ठेन काम करीत जाल्यार तें भरपूर सफल जाता. लोकूय तुमकां मदत करता. हें बी तुमचें सर जें वाक्य आसा तें खरेंच खूब खूब बरोबर आसा. सर लास्टाक वयच्या पयलीं एक बारीक मॅसेज आमच्या गोंयकारां खातीर तुमची कितें आसतली ह्या वेळार? म्हाका अशें दिसता हांवें ही एक सुरवात करून दिल्या. प्रत्येकाच्या घरांत एखादी पोपाय फोडलेली आसता, एखादो पेरू फोडलेलो आसता, एखादी फुलझाडां आसता, कितें ताज्यो बियो एकी कडेन करून आपल्या आपताक सुद्दां जरी धाडल्यो आसत न्ही, आपल्या फॅमिलीचे एकदम लागींचे एक 5-5 जाणां, जाल्यार ही साखळी अशी वाडत वतली. आनी खरेंच सांगता आज न्ही आज पोस्टांतल्यान येता त्यो फक्त नोटिसो हाज्यो LICच्यो आनी बँकेच्यो अशें जर एखादें पत्र म्हणून तर म्हाज्या हाका चड स्वागत केलें. तशें तुमचें बी सगळ्यांचें जें पळय तुमी पत्र किंवा कितें पोस्टान धाडटले ताजें स्वागत जातलें आनी तुमकां भरपूर उमेद निर्माण जातली अशें करपाक. बरोबर. ही कल्पनाच इतली सुंदर आसा की जेन्ना आमकां लेटर येता घरा कडेन एकदां आमी खुबदां विचार करता की कसलें लेटर आसतलें काय. सो जेन्ना एक खंयचें पत्र किंवा एक पार्सल येता आनी उगडून पळयत जाल्यार एक अशी गोश्ट जी आपल्या तोंडार हांशें फुलोवंक शकता ती जर तुमी पावत प्रत्येकाक जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. राजन देसाय सर, थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं आनी ह्या तुमच्या इनिशिएटिवाक आमचो मदत सदैव आसतली. कितेंय जर आमचे कडल्यान हेल्प जाय आमी एनी टायम सर आसा आनी अशेंच हे इनिशिएटीव तुमचे चालू उरपाक जाय. कारण हो विशय चडांत चड लोकां कडेन पावलो जाल्यार तो मल्टिपल जातलो. बरोबर, सारकें. आनी तें काम मोठें तुमी करतात कृतार्थाच्या वतीन आनी आमच्या सगळ्या सदस्याच्या वतीन हांव प्रुडंटाकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्या लोकांक हो जो कितें नाका आशिल्लो काळ आमकां आतां घालुचो पडटा कळ्ळें, तें सामर्थ्य प्राप्त जावं सगळ्यांच्या हातूंत अशें देवा कडेन मागता. सो थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. देव बरें करूं सर. परत एक फावट येवकार तुमकां सगळ्यांक आनी ह्या खाशेल्या कार्यावळीन आनी एक व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा, एक गेस्ट आसा. आतां वसुदैव कुटुंबकम हे आमी सगळ्यांनी आयकलें आसतलें. हे सगळें विश्व आमचें एक फॅमिली कशी आसा. आमच्या फॅमिलीन जेन्ना एक वायट वेळ येता तेन्ना आमी सगळे जाण एकामेकाचो साथ दिता आनी हेच आमकां पुराय विश्वान आमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच हे आमच्या गोंयांत सुद्दां ह्यो गजाली आतां आमकां सद्याक पळोवपाक मेळटा. जायते तरणाटे भुरगे भायर सरून आपल्या समाजान बरें जावपाक जाय म्हणून काम करता. तातूंतलोच एक असो तरणाटो भुरगो आमच्या बरोबर आसा जाणी आपल्या समाजान आपल्या सरभोंवतणी बरें जावपाक जाय, तशें लोकांक मदत जावपाक जाय म्हणून जीव तोडून काम केलो. कृष्णा पालेकर आमच्या बरोबर आसा पेडण्याच्यान. कृष्णा बाब, वेलकम टू द शो. नमस्कार. आनी म्हाका खरेंच खूब बरें दिसता आयज तुज्या वांगडा उलयतना, कारण तुजें नांव भरपूर आयकलें
आनी तुमकां पळोवपाचो सद्या आयज आमकां योग आयला आनी आमच्या पुराय गोंयकारांकूय म्हाका दिसता लॉकडावन जेन्ना सुरू जालें तेन्नाच्यान तुमी तुमचो जो ग्रूप आशिल्लो सगळ्यांनी ह्या पेडण्यान किंवा तुमच्या वाठारांत बरें जावपाक जाय, लोकांक मदत जावपाक जाय म्हणून काम केलें. कशी कितें सुरवात जाली आनी कितें आशिल्लें काम म्हाका सांगा. नवचेतना युवक संघ पेडणेची स्थापना आम्ही 2017 सालान केली. ओके. एक सांस्कृतिक आणि सामाजिक मळाचेर वावुरपी म्हणून ही आम्ही तरणाट्यांनी संस्था स्थापन केली. आणि सांगपाचें खास करून म्हळ्यार पेडणे तालुक्यान भुरग्यांनी मिळून काडिल्ली म्हणजे उच्च माध्यमीक आणि महाविद्यालयात भुरग्यांनी मिळून काडिल्ली आमची नवचेतना युवक संघ पेडणे ही पहिली संस्था आशिल्ली. आम्ही सांस्कृतिक कार्यक्रम खूप केले आणि सामाजिक कार्यक्रम सुद्धा खूप केले. पूण समाज माध्यमाचेर ज्या वेळाचेर आम्ही कोरोना कोविडाच्या हेतून सगळे आमचे भारतीय रडटात, आमच्या गोंयकार भावांक खूप त्रास जालो, हे ज्या वेळाचेर आम्ही पळयलें त्या वेळाचेर नवचेतना युवक संघाचे सगळे भुरगे आम्ही भायर सरले. आमकां तेन्ना दिसलें की बाबा आपूण जगताना दुसऱ्याक जगोवप हें आपलें कर्तव्य आहा. हेची जाणीव ज्या वेळाचेर जातली त्या वेळाचेर जिवनाचो खरो अर्थ आमकां कळटलो म्हणून आम्ही पहिल्या दिसा पासून आम्ही भायर सरले. आम्ही पेडणे तालुको सगळो कव्हर केलो. आम्ही खंयचो वॉर्ड धरूंक ना, आम्ही खंयचे भाग धरूंक ना, आम्ही सगळो तालुको म्हणजे पेडणे तालुको म्हणजे पेडणे तालुक्यात 2 मतदारसंघ येतात म्हणजे पेडणे मतदारसंघ आणि मांद्रे मतदारसंघ. हो फुल पेडणे तालुको आम्ही कव्हर केलो निस्वार्थी भावनेन आणि निरपेक्ष वृत्तीन आम्ही हे सगळे कार्य केले. आम्ही जवळ जवळ 5000 लोकांक आमचे बिगर गोमंतकीय भाव तसेच आमचे गोंयकार भाव आम्ही तांकां अन्न प्रोवाइड केले. आणि हे सगळे आम्ही अन्न प्रोवाइड करीत असताना आम्ही हरमल सारख्या भागांत थंय आमचे क्रिश्चन भाव चड आसात थंय वयताले त्या वेळाचेर ते आमकां हेल्प करताले. तशेंच आम्ही पेडणे सारख्या भागांत आमचे थोडे मुस्लीम भाव आसात, आम्ही त्यांच्या वाठारांत वयताले त्या वेळाचेर ते आमकां मदत करताले. आणि हेजे वयल्यान आमकां माणुसकीचें दर्शन दिसलें. म्हणून हांव सदांच म्हणटा की आमच्या गोंयान आमी सुदैव आमचें की गोंयान ज्या वेळाचेर एका भुरग्याचो जल्म जाता त्या वेळाचेर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ही मंत्रां देवळांतल्यान आमच्या कानार स्पर्श करतात. त्याच भक्ती भावनेन नमन मारिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुझे तुवें आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदै आणि सदै तुजो पूज जेजू ही मंत्रां आमकां चर्चांतल्यान आमकां आयकपाक मेळटा. आणि त्याच भक्ती भावनेंतल्यान अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ही मंत्रां आमकां मस्जिदांतल्यान आमच्या कानार स्पर्श करतात. अशा पोषक अशा वातावरणात आमी गोंयकार भाव वाडटात. आमी फुडें आमचो प्रसार आणि प्रस्तार जाता आणि हेजे दर्शन आमकां ह्या कोरोना कोविडाच्या सगळ्या संकटान वावरताना आयलें. आणि म्हणूनच सगळो जाती भेद विसरून खंयचोच भेद आणि खंयचीच वाईट वृत्ती मनात न दवरता फक्त माणुसकी म्हणजे ह्युमॅनिटी इज द ओनली वन रिलीजन जगपाक शिकयलें हें म्हाका खूबशें कळून आयलें. आणि म्हणूनच आमी सगळे भुरगे आमी आयज देव बरें करपाक म्हणपाक आमच्या आवय बापायक ज्यांच्यांनी आमच्या सारख्या 19 वर्साच्या भुरग्यांक ह्या कोरोनाच्या हेज्या फाटयाले आणि देवान आमकां सांबाळून घेतले. तशेंच आमी कोणाक आमचे पेडणेकार भाव जे आशिल्ले तांकां कडधान्य आमी प्रोवाइड केलें, विनामूल्य कडधान आमी प्रोवाइड केलें. तशेंच आमचे पायलट भाव जे आशिल्ले ते पायलट भावांक त्यांची रोजी रोटी सगळी ठप्प जाल्ल्या कारणान तांकां आयज व्यवसाय ना. म्हणूनच आमी तांकांय बीन पायलट भाव कारण ते आमचे गोंयचे वैविध्य आसा. भारतान आनी खंयसरूच पायलट भाव आमकां पळोवपाक मेळनात. ती वेगळी सेवा आणि गोंयचे वैविध्याची सेवा आयज आमच्या गोंयान आसा. त्या पायलटांक आमी जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप केलें. तशेंच कोरोना संकटा भितर आमी पेडणे अग्निशामक दल हांच्या सहकार्यान आमी हे सगळें चालू असताना पेडणे अग्निशामक दलाक अवॉइड करून आमी पेडणे फुल तालुको आमी तांच्या सहकार्या भितर आमचे सगळे भुरगे पेडणे अग्निशामक दल हांच्या सहकार्यान आमी फुल निर्जंतुकीकरण जेका सॅनिटायझेशन म्हटले वयता ताची फवारणी आमी सगळ्या पेडणे तालुक्या भितर केली. तशेंच आता ऑन गोईंग आमची नवचेतना युवक संघाची भुरगीं जी आसात म्हणजे वुमन विंग जी आसा ती आज जवळ जवळ 1000 मास्का तयार करपाक लागलेली आसा. तांचे काम त्यांच्या घरान चालू आसा. आणि म्हाका खूप खुशी भोगता की सचिन सुर्लेकर सारको मनीस आयज माझी इंटरव्यू घेता. ज्या मनशाक हांवें खंयच्या कार्यक्रमांक पळयल्लो आणि 1 नंबर कारण हांव एक कार्यक्रमांक बारीक बारीक सूत्रसंचालन करपी पूण एक वातावरण निर्मिती करून एंकरिंग करप एका एक वेगळी कला आसा आणि ती कला गोंयच्या सचिन बाबा कडेन आसा. आणि म्हणून ताजे कडेन उलयतना एक वेगळी आस भोगता आणि वेगळी खुशी जाता. कृष्ण म्हाका दिसता अजून पर्यंत कितलेशेच इंटरव्यू केले पूण खरें सांगता इतलो भावूक लास्टाच्या उतरां खातीर न्ही पूण वदळच्यान तुजे कडेन उलयतना एक गजाल म्हाका खरेंच दिश्टी पडली की आमी म्हणटा की यूथ खंयचे वाटेर वता पूण ना आयज एक गोश्ट आमच्या पुराय गोंयकारांनी समजपाक जाय की यूथ जे आसा तरणाटे भुरगे जे आसा आमचे ते खरेंच
कृष्णा सारकिले जे भुरगे आसा ते खरेंच बऱ्या वाटेर आसा आनी खूब बऱ्या वाटेर आसा, इतलेच बऱ्या वाटेर अशें न्ही, खूब बऱ्या वाटेर आसा. कृष्णा खूब उतरां उलोवपाची आशिल्ली पूण म्हाजे कडेन सद्या उतरां कमी पडटा. खरेंच खूब भावूक जालें कारण वदळच्यान तूं जें सांगलें, ज्या प्रमाणे सांगलें, खूब खूब हार्ट टचिंग आशिल्लें. आनी हांव काल पयर प्रोग्रामान उलयतालो, एक राहुल नायक तशेंच लनन्ना हे आमचे यूथ लिडर म्हणटाले आनी म्हाका दिसता तांच्याकून फुडें जर आयज म्हाका आनी एक असो तरणाटो मेळटा जो आख्खें गोंय लीड करपाक शकता, हेड्स ऑफ टू यू. खरेंच म्हाका कितें सांगून कितें उलोवं तें कळना, बट फर्स्ट टायम म्हाका दिसता इंटरव्यू घेताना इतलो भावूक जाला. ओके, आमचें काम आसा इंटरव्यू घेवपाचें. सो आतां कशें कितें गजाली चल्ल्या पेडण्यान? तुका कितें पळयता सद्या पेडण्यान तूं? पेडण्यान आतां आमी सगळे कोविडाच्या संकटा भितर आमी सगळे वावरले आणि आयज पेडण्यान आमच्या बॉर्डरीर आमी पडटात, महाराष्ट्र बॉर्डरीचेर पडटात. खुबशे आमचे महाराष्ट्रांतले भाव गोंयान एंटर करताले, पूण हे खंय तरी समाज माध्यमाचेर आमच्या पेडण्याच्या काही समाज वावुरप्यांनी आवाज केल्या उपरांत समाज माध्यमाचेर ताची दखल घेवन आज ती बॉर्डर पूर्णपणे सील जाल्ली आसा. म्हणजे आतां सध्या तरी थंयसर कसलोच वावर चालू ना, पूर्णपणे ती सील आसा आनी ही बरी गजाल आसा. बरोबर, बॉर्डर सील जावप त्या दिसा सुद्दां आमी उलयताले, बॉर्डर सील जावप भरपूर गरजेचें आसा. कारण कर्नाटक आनी महाराष्ट्रान ज्या तरेन कोवीड-19च्यो केसीस आढळल्या, त्याच फाटभुंयेर जर पळयत जाल्यार आमच्या गोंयान ही बॉर्डर जी आसा, इंटर स्टेट ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो बंद जावप भरपूर गरजेचो आशिल्लो. तुवें एक गजाल वदळ सांगली म्हाका, तुमचे जे महिला विंग जे आसा तांच्यांनी एक उपक्रम सुरू केला की 1000 मास्कां घरच्या घरा करून दिवप लोकांक. हाचे बद्दल मातशें थोडें कितें सांग म्हाका. सरकारान मास्काची सक्ती केल्ल्या कारणान भायर सरूंक ना, म्हणजे तांकां सांगलें की तुमी भायर सरूं नाकात. पूण आज तांच्यांनी स्वताहून व्हॉलंटियरली आमकां सांगलें की तुमी हाडून आमकां क्लोथ प्रोवायड करा, आमी आमच्या आवयांक घेवन आमी ती मास्कां तयार करतात. म्हणजे आपल्या मातोश्रीच्या हस्ते तांच्या मातृत्वाचे एक थंयसर गूण आमकां दिसता, कारण ती सुद्दां त्यांच्यो ज्यो माता आसात तांकां आयज सलाम करपा सारको गरज आसा, कारण तांच्या मातांनी सुद्दां फुडाकार घेतलेलो आसा. आणि ती आपल्या चलयांक आणि आपूण मिळून 2 मशिनां, म्हणजे प्रत्येक घरान 2 मशीन्स आसात, त्या 2 मशिनाचेर ही कारागिरी गेले 2 दीस जाले चालू आसा. आणि 4-5 दिसांनी हे सगळे सोंपतले आणि हे मागीर ताचो सगळो वावर सोंपल्या उपरांत मास्कां सगळी तयार जातली आणि मागीर मास्कां तयार जाल्या उपरांत आमी ते वाटप पेडणे तालुक्या भितर जेंकां गरज आसा, गरजू आसात तांकां आमी डिस्ट्रीब्यूट करतले. आणि म्हणून हांव आनी एक नमूद करपाक सोदता की आमच्या संस्थे भितर आमी चलयांक मेन प्राधान्य दिल्लें आसा. म्हणजे हांव जरी तेजो अध्यक्ष आसलो तरी खजिनदार एक चली आसा, उपसचिव एक चली आसा, टेक्निकल हेड एक चली आसा. म्हणजे अशें म्हणजे बाबा चलयांक फुडाकार आमी दितात आणि आमची सगळी जी पदां आसात, पदां ही नांवापुरती आसता. हांव अशें म्हणटा की आमच्या संस्थेच्या प्रत्येक मनशान प्रत्येक सभासदान अध्यक्ष कसो वावरपाक जावो आणि त्याच मंत्रान जर वावरलो तरच संस्था फुडें वयता किंवा खंयचें सोशल ऑर्गनायझेशन फुडें वयता. आपूण केलें म्हणून मीपणां जर मिरयली जाल्यार संस्था फुडें वचना. सगळ्यांक फुडें घेवन जर वचत जाल्यार एक नवो विचार समाजा भितर पावूंक जावो आणि खास करून गोंयान पावूंक जावो म्हणून आमी चलयांक फुडाकार दिलो आणि चलयां सुद्दां ती जबाबदारी म्हणजे जरी ती जापसालदारकी बऱ्या पद्दतीन सांबाळटात. आणि पेडण्या भितर आमचो वावर हो अशाच पद्दतीन आज पर्यंत चालू आसा. कृष्णा बाब, आतां जेन्ना तुवें घरा कडेन डिलिव्हरी दिली ताच्या नंतर लोक तुजे कडेन उलोवपाक आयले. आफ्टर दॅट म्हणजे पोस्ट हे सगळें जाल्या नंतर आतां रिस्पॉन्स तांचे कडल्यान कसो कितें आसा तुमच्या प्रती? लोक तुमकां आशिर्वाद दिता, बरें म्हणटा, फोन करता, मेसेजी धाडटा, कितें आसा? आमचेर खूब पयलीं टिका जाली की आमी फोटो काडून फेसबुकाचेर पोस्ट केले, सोशल मिडियाचेर घातले की आपली पब्लिसिटी करपाक जाय म्हणून. आमचो एकूच मनोदय आशिल्लो की आमचो विचार जो आसा तो प्रत्येकाच्या अंतःकरणान रुजचो आणि प्रत्येकाच्या घरापर्यंत पावून ताचो सुविचार जावन तांच्यांनी स्फूर्ती घेवची आणि तांच्यांनी आपल्या गावान अशाच प्रकारचे जीवनाशी तत्वज्ञान साधपी कार्यक्रम घडोवन हाडचे. म्हणजे आमचो इतलो स्वार्थ आशिल्लो म्हणटा, स्वार्थ आशिल्लो इतको आमचो की जरी एका मनशान जर शेजाऱ्याक जर व्हरोन जर 2 किलो जर तांदूळ दिल्ले तर आमच्या ह्या कार्यक्रमाचे सार्थक जातले. इतकोच फाटलो पोस्ट घालपा फाटलो स्वार्थ आशिल्लो. आमी ज्या वेळाचेर ताका कडधान्य दिताले किंवा आमचे बिगर गोमंतकीय भाव आशिल्ले 5-5, 6-6 दीस ते जेवंक नाशिल्ले. आमी त्या वेळाचेर तेचे कडेन पावले, त्या वेळाचेर ताका आमी जे सामान त्या वेळाचेर दिलें, अन्न तांकां प्रोवायड केलें, तेंचे दोळे उलयताले. ते दोळ्यार समाधान दिसलें ते उतरां परस चड आशिल्लें आणि
तेच आमकां आयुष्य व्हडा उमेदीन जगपाक नवचेतनाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक खूब पुरो आणि तेच समाधान आयज आमकां स्फूर्ती दिता. तेजे दोळे उलयताले, तोंडापेक्षा तेंचे दोळे उलयताले आणि तेंचे नेत्रान आमकां वेगळो प्रकाश दिसतालो. तितकोच आमकां उर्बा घेवन जगपाक खूब पुरो जातलो अशें म्हाका दिसता. बरोबर. आणि म्हाका दिसता तुमची जी संस्था आसा तांचे कडेन एकदां वार्तालाप करचोच पडटलो, कारण तुवें ज्या तरेन ज्यो गोश्टी सांगल्या म्हाका दिसता तुमचो पूर्ण जो नवचैतन्य ग्रूप जो आसा ताका खरेंच सलाम करता. खरेंच आमच्या प्रुडंटाच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की ह्या वेळार जेन्ना तुमी भायर सरून काम करता ही खरीच एक मोठी गजाल आसा. टिका करपी टिका करीत रावतले. फक्त एक गजाल सदांच लक्षांत दवरपाक जाय की आपलें कर्तव्य, आपलें काम कितें, आपल्या समाजा प्रती आपूण कितें करतलो आनी कितें करता हाजेर खरेंच जर लक्ष आसत जाल्यार म्हाका दिसता तुमचें काम अदीक बऱ्या तरेन फुलोवन येतलें आनी लोक ताजी एका वेळार तोखणाय करतले, मानतले आनी तुमचो जो एक हांव म्हणटा की जागा जी आसा, तुमी आतां जे विचार तुमचे आसा ते खरेंच खूब बरे आसा. ती जागा तुमकां मेळोवन दितले आनी हे बेगीनूच जावपाचें आसा. आनी ह्याच आठवड्यान केन्ना तरी तुमचो जो फूल ग्रूप जो आसा, तुमचे जे मेंबर्स आसा तांचे कडेन म्हाका खरेंच वार्तालाप करपाक बरें दिसतलें. थँक्यू कृष्ण बाब. खूब इमोशनल असो इंटरव्यू जाला, बट हांव होप करता की लोक तुका सगळे जाण आशिर्वाद दितले. पेडण्याच्या लोकांनी ह्या वेळार तरी जेन्ना उतरात कृष्णाचें आयकतालो तेन्ना एक गजाल लक्षांत आयली की समाजा प्रती आनी आमचे यूथ फुडें कितें करपाक शकता हाची झलक ह्या इंटरव्यूंतल्यान तुमकां आयली आसतली. मुजरत कृष्णा बाबाक कॉल करात, मेसेज करात आनी थँक्यू म्हणात. हांव तर सद्या ऑन टी व्ही ताका थँक्यू म्हणपाक सोदता. थँक्यू कृष्णा आनी देव बरें करूं. तुवें तुजो कारण ताणें आमची जतनाय घेतली. आमी त्या पात्रतेचे ना की आमी हेचेर इंटरव्यू दी सारखे, पूण सचिन बाब सुर्लकारा सारको मनीस आनी प्रुडंट मिडिया म्हणजे गोंयची नावाजती अशा पद्धतीचेर आमची जर इंटरव्यू घेतात जाल्यार आमकां नेहमीच खास आणि आमी तुमच्या सदांच ऋणान आसतले. नवचेतना युवक संघा वतीन हांव तुमचे आभार व्यक्त करता आणि सदांच हांव तुमच्या ऋणान रावता. थँक्यू कृष्णा बाब. थँक्यू. देव बरें करूं.